सगळ्या पत्रकार भावांक, मिडिया, यूट्यूब सगळ्यांक येवकार. आज तुमच्या मुखार जो गोंयान अन्याय आणि अन्याय गणाचेर, बहुजन समाजाचेर, एसटी कम्युनिटीचे बायलेचेर जी एकटी रावता आणि एकटी रावता तेजेर कशें हॅरेसमेंट जाता पळय ते तुमच्या मुखार हाडपाक आमी हांगासर आयिल्ले आसा. नंबर 1 ही जी आसा ती सिनियर सिटीजन आसा आणि तिचे नाव वसंती रामा सालेलकर. शी फ्रॉम एसटी कम्युनिटी, सिनियर सिटीजन आणि तिच्या वांगडा तिची भयण रावता. आज ही कारापूर गांवांच्यान येता. साकळे ते सायडीन कारापूर गांव मये कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा. आता ही जी केस जी आसा पळय ती टेनन्सी केस ही मामलेदारान चालू आसा. आता ही मामलेदारान जेन्ना चालू आसा आणि मॅटर जेन्ना चालू आसतना आयज इन्सिडंट पळय कशें घडटा. दुभाशी म्हणून तिचे सांगणे प्रमाणे दुभाशी म्हणून एक बाडकार आशिल्लो, सिद्धार्थ परशुराम दुभाशी म्हणून बाडकार आशिल्लो आणि ताजे मागीर तेजे नात्रे आणि बाकीचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा पळय ती तेजे ओनर म्हणून लागलेली आसा. आता प्रश्न असो येता की जेन्ना मामलेदार केसीस एका सायडीन सरकार म्हणटा की मामलेदारान केसी ज्यो आहा पळय टेनन्सी मुखार ह्यो सगळ्यो आमी सॉल्व करतले, 6 म्हयने भितर सॉल्व करतले म्हणून सांगता. ते सायडीन बाबूश मनसराज सांगता, ते सायडीन मॅनिफेस्टो काडटा पळय ते मनीस सांगता. मामलेदारान जितल्या लोकांक येता पळय इलेक्शन लागीं पावले काय न्हू रिजॉल्व करतले म्हणून, आणि इलेक्शन लागीं पावना जाल्यार कितें जाता तें तुमकां सांगता. आयज ती त्या प्रॉपर्टीन रावता, तिच्या अंडर पोझिशनान आसा, ते घर थंय रावता, लायटीचे बील, इलेक्ट्रिसिटी बील, जे अग्रिकल्चर बील, जी बिलां आहा पळय ती सगळी तेजे कडेन आसा ऑलरेडी. आता प्रश्न असो येता जेन्ना मनीस त्या एरियेन रावता, त्या एरियेन जगता, त्या एरियेन रोयता, त्या एरियेन रोयिल्ले खाता, तो मनीस पर्याय जालो. आयज तो पर्यो जालो. आयज ह्या सरकाराच्या अंडर तो पर्यो जालो. कित्याक लागून जालो? तियेन कंप्लेन केली पुलीस स्टेशनाक, तियेन फॉरेस्टाक कंप्लेन करता, ती सगळे एका कंप्लेन करता आणि आयज परिस्थिती तिची अशी हाडून सोडलेली आसा की ताका उदक पिवपाक तर ते बांयचे आहा जाल्यार ती कॉन्टेमिनेट करून दवरली आहा त्या लोकांनी. टॉयलेट वापरपाची आहा जाल्यार टॉयलेटीन ते माती भरून दवरली आहा. ह्या बायलेचेर इतलो अन्याय म्हाका दिसता ब्रिटिशर टायमार न्हू, पयली टायमार जे जाताले पळय आमचे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर उदकाक पिवपाक सुद्दां ताका अलाव करिनासले पळय, ते डिस्क्रिमिनेशन आयज ह्या गांवांनी चल्लेले आसात. आयज तियेन कंप्लेन केल्या उपरांत इमिजिएट एक्शन जावपाक जालें. आमी एक्टिविस्ट मेळून आमचे बाकीचे जे एक्टिविस्ट मेळून त्या गांवांत गेले, थंयसर पळयले, तिच्या घरा कडेन पळयले आणि ताज्या नंतर पुलीस कंप्लेन केली पुलीस डिपार्टमेंटान. ताज्या नंतर कळून आयलें की हे जे आहा पळय व्हडले रॅकेट म्हणून आसूं शकता. कित्याक लागून सांगता, सायटीचो प्रॉपर्टी आयकल्लेल्या प्रमाणे लोडाची आसा अशें आयकूंक येता, क्लेम करून आयकूंक येता. आणि सायटीची प्रॉपर्टी आहा पळय तर बरो व्यू आहा आणि नदी वयता आणि सायडीच्यान सगळे आहा व्हडली व्हडली झाडां आहा. आता प्रश्न असो येता की हेका कोण सपोर्ट करता? खंयचो मिनिस्टर आहा पळय तो सपोर्ट? मिनिस्टर सपोर्ट करिनासतना हें जावपाचें. मिनिस्टर सपोर्ट करिनासतना पुलीस ओगी रावंक शकना, FIR रजिस्टर करनासतना रावंक शकना. दिस इज अ टोटल एट्रोसिटी ऑन एसटी कम्युनिटी. रिजन बिहायंड उदक पिवप ना, उदक बंद करप पिवपाचें, हो वन ऑफ द एट्रोसिटी. आणि ही सेक्शनां जी आहा पळय ऑलरेडी आमी तेंचे मेन्शन केल्ली आहा. हांगासर सेक्शन 3(1) ऑफ आर, सेक्शन 3(1) ऑफ यू, सेक्शन 3(2) ऑफ 3, सेक्शन 3(2) ऑफ 4, सेक्शन 3(1) ऑफ 3 हे सगळी सेक्शनां 4 सेक्शनां तांकां लागता. आणि ती सेक्शनाच्या प्रमाणे जी आमी हांगासर कमिशनाक मेळूंक येयल्ली आसा, कमिशनाक आमी सांगलेलें आसा पब्लिकली इन्सल्टिंग अँड इंटिमिडेशन टू द ट्रायबल पर्सन. इन्सल्ट करता तांकां येवन थंयसर. दुसरी गजाल, फोर्सिंग अ ट्रायबल कम्युनिटी टू वेकेट देअर लँड ऑन ऑर रेजिडेंस इज अनदर एट्रोसिटी. तूं ट्रायबल कम्युनिटी जर एक्झिस्टन आसा तिका वेकंट कर म्हणून सांगता, इज अनदर एट्रोसिटी. कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय फायर, उजो घालता तियेन रोयिल्ले जागा, ती अनदर एट्रोसिटी. मागीर ऑफेन्स कमिटेड विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लीक सर्वंट. पुलीस घेवन येता आणि पुलिसाच्या सपोर्टाच्या अनुसार हे सगळें घडटा म्हणल्यार पुलीस इन्स्टिट्यूशन सुद्धा वापरता गेले तिका एट्रोसिटी क्रिएट करपाक. लास्ट इज अब्युजिंग अ ट्रायबल वुमन विथ इंटेंट टू ह्युमिलेट हर. म्हणल्यार ती एकटी आहा आणि एकटी आसला तिचे फायदो घेवन तिजो 50,000 जमीन कब्जा करपाचो प्रयत्न आहा पळय सगळे इन्स्टिट्यूशनाक घेवन हें चालू आहा. म्हणल्यार हिजेर एट्रोसिटी कायद्याची अनुसार लागू जाता. आयज आमी कमिशनाक मेळ्ळे, दिपक करमलकराक आमी मेळ्ळे, कमिशन
मिस्टर दीपक कमलकर ताका आमी हे पुट अप केले. ही हॅव टोल्ड सर्टन एविडन्स शूड बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम आणि ही मॅटर जे आय विल प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू द मॅटर विच हॅज बीन गिवन टू हिम. तिका थ्रेट आसा, तिका एक्चुअली सांगिल्लें आसा की हो जो आहा पळय आमी कमिशनाक इन्वर्ट केल्लो आसा. दिस इज द कमिशन लेटर. हांगा आमी कोण कोण थ्रेट दिता पळय तेंची नांवांय घातलेलीं आसात. ओके. आनी एक गजाल हांव सांगूंक सोदता, तिजो एडवोकेट आसा खंय, आतां हे एक्टिविस्टांनी काम करपाचें, हे ट्रायबल लिडर्सांनी काम करपाचें काय हे तुमी, हांव सदांच सांगता की आदवोगाद तुमी केन्ना केसी घेता पळय तेन्ना लॉजिकल एंड पर्यंत ती केस व्हरपाची आनी गायडन्स करपाचें काम हें तुमचें आसा. आय डू नॉट वॉन्ट टू नेम द पर्सन ऑफ द एडवोकेट एंड बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डायरेक्टली टेक. ती रडटा, ती धांवता हांगासरल्यान थंयसरल्यान आझाद मैदानाचेर येवन बसचें पडलें तिका जस्टीस मेळोवपाक. आनी सरकाराचो कान आजून पर्यंत ओपन जायना. आतां सरकाराचो कान कित्याक ओपन जायना? ती 50,000 स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा पळय ती खंय तरी कब्जा करून लोडाक आनी कोणाक दिवपाचो प्लॅनिंग बीन आसा काय कितें? ताका लागून तिका हॅरेसमेंट चालू आसा काय कितें? आयज प्रश्न असो येता की कोण सेफ आहा? ह्या सरकारान कोण सेफ आहा? बाडकार सेफ आहा का मुनकार सेफ आहा? टेनंट सेफ आहा का बाडकार सेफ आहा? म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान जी आहा पळय, भारतीय जनता पार्टीची सरकार आहा पळय, हेतून बाडकार जनता पार्टी जाला काय कितें? भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो मुनकार भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो बहुजन समाजाचो सरकार आशिल्लो त्या टायमाचेर आनी राहील ताचें घर कसेल ताची जमीन हे चेंज जालो नरेटिव्ह काय कितें हे सरकार येयल्या उपरांत? आनी हो राहील ताचें घर कसेल ताची जमीन काडली आनी बाडकाराची जमीन अशें करूंक हे षडयंत्र चलयलां काय कितें? हे प्रश्न सगळ्या लोकां मुखार येता आनी आमी सरळ सांगता आयज ही बायल एकटी झगडटा आनी हांव तिका खरेंच कापासता तेची म्हणून म्हणटा. कित्याक ती बायल एकटी धांवता हांगासरल्यान थंयसर आनी ह्या सरकाराक तिचें लजूय दिसना. ह्या डिपार्टमेंटान तिका सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लें. ती लग्न जायना आसतना ती आसा सद्या प्रेजेंटली आनी ती एकटीच रावता घरा कडेन. तिची आनी एक हेल्थान इश्यू आसा, तिची पॉयंट रावता म्हणल्यार तिची एडवांटेज घेवपाक लागून मुखार चलिल्ले आसा. आणि विमन्स एम्पावरमेंट जे आम्ही म्हणटा पळय की बायलांक एम्पावरमेंट मेळा, तो वसली बायलेक एम्पावरमेंट दिला. कोणाच्या बायलांक एम्पावरमेंट मेळा? बाडकारांच्या बायलांक एम्पावरमेंट मेळा काय बहुजन समाजाच्या बायलांक एम्पावरमेंट मेळा? हो सरकारान सांगपाची गरज आसा. आणि हो विशय तर इमिजिएटली पुलीस एट्रॉसिटीच्या अंडर इमिजिएटली FIR रेजिस्टर जर करिना जाल्यार हाचे परिणाम तुमकां भोगचो पडटलो. कित्याक कोर्टान जेन्ना मॅटर चालू आहा रावता थंयसर जाल्यार तिजे उदक बंद करपाक रायट कोणी दिलो? तिजे बांयचे उदक कंटेमिनेट करपाक रायट कोणी दिलो? तिजो टॉयलेट वापरपाचे बंद करपाचे माती हाडून घालपाचे रायट कोणी दिलो? तिजो एक्सेस बंद करपाचे रायट कोणी दिलो? जाल्यार हे करताना कोणी पळयला पळय तेजे आनी हांव हे सांगूंक सोदता की हे बिचोली तालुक्यान जर घडटा जाल्यार हो तालुका जो आहा पळय चीफ मिनिस्टर स्वता वयता त्या वाटेंतल्यानूय वयता जाल्यार एक याद दवर, एक उड्डास करून दिता चीफ मिनिस्टराक की तूं ट्रायबल मिनिस्टर, तूं शेड्यूल्ड ट्रायब मिनिस्टर, तो पोर्टफोलियो तुजे कडेन आसा. 4 आमदार STचे आसून सुद्धा त्यांनी पोर्टफोलियो आपल्याकडे दवरला कित्याक आपूण केपेबल म्हणून. आणि गोविंद गावडे, तावडकर, गणेश गांवकर आणि हातून वाद हो इनकेपेबल म्हणून ती मिनिस्ट्री तुजे कडेन दवरली आहा. जरी तर तुजे कडेन ही मिनिस्ट्री दवरली आहा जाल्यार हे इनजस्टीस ह्या बायले कडेन कित्याक? हो म्हाका क्वेश्चन आन्सर करपाक जाय. सो हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. एक्टिविस्ट फिरोलबाईन विषय रेज केल्लो, बाकीचे जे एक्टिविस्ट शंकर पोलजी जावं, संजय बाब जावं, मेघनाथ जावं, आमचे वाडकर जावं, हे डिफरंट ऑर्गनायझेशन जे आसा, मारियानो बाब जावं, डिफरंट ऑर्गनायझेशनाचे तेंच्यांनी सपोर्ट दिल्लो आसा. आमकां परिस्थिती अशी हाडी नाका की परिस्थिती तेजी तियेन ऑलरेडी डिसायड केल्ली आसा. मेल्यार चलता पूण प्रॉपर्टी सोडचो ना अशें तियेन दिलें. आनी आमचो पाठिंबो तिका फूल आसा. गरज पडले जाल्यार मागीर आमी खंयी बसपाक रेडी आसा, न्हिदपाक रेडी आसा, रस्त्यार न्हिदता, खंयी न्हिदता. पूण हे इश्यूज जो आहा पळय इमिजिएटली हेजेर एट्रॉसिटी रेजिस्टर जावपाक जाय आनी तिका प्रोटेक्शन मेळपाक जाय, हें म्हाजी मागणी आसा. ST कमिशनान ऑलरेडी आमी ताका ताणें सांगला की सर्टन डॉक्युमेंट्स आमकां प्रोड्यूस कर म्हणून. आमी ताका सांगलेलें की कितें रिक्वायरमेंट्स आहा, खंयचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक आमी रेडी आहा. सो तेणी आमकां प्रॉपरली मेन्शन केलें आहा की जे डॉक्युमेंट ज्यो कंप्लेनी पुलीस स्टेशनान दिल्ल्यो, ओके, त्यो कंप्लेनी अटॅच करात. डॉक्युमेंट्स जे तिचे
पोझिशनान आसा ते डॉक्युमेंट्स दिया. हे सगळे त्यांनी डॉक्युमेंट्स घालपाक लागून लायिल्ले आसात आणि ते आमी ताका ऑलरेडी आयज बाय टुडे एंड ऑफ द डे वी विल प्रोड्यूस टू हिम and we are expecting justice from him because right now the complaint has reached to the ST Commission and the ST Commission's duty starts from now. Any atrocity or any torture to her, right now all the departments will be accountable who we have addressed to. आणि तिका राज्य वयता खंय थंयसर वयते बीन घेवन राज्य वयता खंय लक्षात घ्या राज्य वयता खंय ही जो लायफाक जर कितें जायत जाल्यार सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो आणि ज्यांची नावां दिला पळय ती रिस्पॉन्सिबल आसतलो. Exactly, we will also address the human rights, but we have right now going to the forest department and rest of the department. Human rights will also, and we are also going to, since she is a woman, women's commissions will be also brought into the picture, and that also, आम्ही ते women's rights टिका वयतले कित्याक हे अत्याचार जो हा पळय दोन बायलांचेर आसा जी घरान रावता जांकां कोण दुसरो ना आणि हो अत्याचार जे हा पळय ते विमन्स कमिशनान इमिजिएटली हाचेर एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. एसटीची केसीस आहा पळय इन्व्हेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅकर जावपाक जाय जायना म्हणून फास्ट ट्रॅकर ना जायना कित्याक लागून जायना अक्षरशः जायना. हांवें अक्षरशः पयलीं हांव म्हाजी कितल्योच केसी आसा स्वताची म्हाजी केस आसा आनी कितल्योशे केसी आसा. एंड रिजल्ट कितें जाता खबर आसा एंड रिजल्ट असो जाता की करून मेकळो जाल्यार काय गेले रे डिले जावन कितें फायदो म्हाका सांगपाक. एट्रोसिटी केसी जे आहा पळय 24 आवर्सा भितर ताका अरेस्ट जावपाक जाय. खंयची एट्रोसिटी केस एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार 18 एज अंडर police officer do not have to ask any permissions. Power is given to device P. त्यांनी डायरेक्ट उकलून भितर घालपाक जाय. कितल्योशे केसी जाता हांगासर ते एक्शन घेयना. तांकां आपल्या बॉसांक कॉल करचें पडटा मिनिस्टरांक फोन करचें पडटा कितें करुया रे घालया नाका रे. सो आयज म्हाका दिसता हे सगळे जे आहा पळय ते पुलीस डिपार्टमेंट जावं खंय आहा पळय ते आपले सुपिरियरांक पॉलिटिकल सुपिरियरांक विचारून ह्यो गोश्टी जाता अशें म्हाका दिसता. प्लीज स्टॉप. 60 वर्षांची झाडां आता आम्ही ह्या शेताकडून दुसऱ्या शेतात जर फूट घातले न्हू गाडयेन जाल्यार फॉरेस्ट धरता. आणि आता ही जी झाडां आहेत 380 काजी अश्यो तुरो करून तेजी राशी मारून तांकां सगळ्यांक उजो पेटयला. आता 24 तारखेक 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 1 आनी 2 8 9 दीस जाले आता अजून उजो पेटता. आणि रातचे येता आणि परत 3 11 एकटे करता आणि परत उजो घालता. हांव म्हणटा दिसता म्हाजें लुकसाण आतां केली न्हू अशी दुसऱ्यांची आनी जावपाक जायना. आनी आतां सगळे लोकांच्या नांवार आसा त्यो बी जमी विकपाक काडल्या. तांची लोकांक कित्याक फुडें येवपाचें आहा पूण तेंची भुरगीं बाळ आसा सगळे आसा आनी ती येवपाक शकना. पूण अशी फकट दिता आमकां पूण थोडे तांकां भंय घालता. आतां म्हाका सुद्दां कितें घातलां म्हाज्या भयणी येवन सांगता आमी तर आयकना न्हू जाल्यार खंय तांचो पप्पा खंय ते चेडूं सांगता शूट करचें तांकां दोगांक ते कोणाक विश्वजीताचे चेडून विश्वजीत रावजी राणी सालेरेच्या. आणि तेजे एक मनीस आहा न्हू ते सामकेच खोट्या ते झगडाता आमकां तूं एसटी तुमकां एसटीन काडून भायर म्हटलें तुमकां कातरून उडयतलें सांगता. आनी कितले आनी हांव नासतना भयणी वचून भंय घालता. भयणीन सांगता तेजे कडेन उलोवं नाका आपल्या तेजे कडेन परत उलोव वचून. आतां आमी तेका तर फाटसून कितें करीत न्हू जाल्यार त्या चोरतें नांव काय म्हाका खबर ना आनी ते विचारल्यार आमकां नांव सांगना. त्या मशिनार पावर टिलर घातले जेसीबी दिसाक 4 11 तारखेक तेंच्यांनी बेंटा म्हणून खंय हे हाडलें म्हणटा आमी परमिशन हाडलें कशें बारकेल्या मशिनान. 5 तारखेक जाने फेब्रुवारीचे 5 तारखेक आमच्या वाटेर बोर्ड मारलो. म्हाका येवंक मेळना म्हणून हांवें विचारलें वाटेर कित्याक मारताले म्हणून. मागीर तेन्ना उगी राव तुका सारकें शिकयता जागो जाय जाल्यार हितून घे म्हणटा आपचो लिखतो घे हे म्हाज्या बापायचें नांव तूं कोणी सांगपाक काय म्हणून विचारलें. आनी 10 तारखेक म्हाका हायकोर्टान तारीख घातली हांव वयता जाल्यार हांवें म्हाजेर न्हू जो पयलीं म्युच्युअल त्या शेता कडेन येयले आनी कोण अशी सायडीक गाडी येयली हांवें डाग आसता तेजो भायर घेतलो तरी काय करना. मागीर दुसरे दिसा कितें जालें हितून चोडना पावपाक आनी गाडी येयली दोगदां आनी म्हाजेर सुरी मारली आनी पळयशिरूच कापली. मागीर एक दादलो कोण येयलो आनी म्हाका ते चोडण्याच्या हॉस्पिटलाक गेले. अशें म्हाका चलपाक सुद्दां दिना वाटेन सुद्दां. आनी आतां न्हू 10 जाण रातचे अशें भोंवतात तेजेच मनीस सगळे. आनी ते नांव बी विचारलें आमकां कांयच सांगना फक्त फोटो आहा म्हाजे कडेन आनी थोड्या वळांत तेजे कडेन एक्चुअली एविडन्स जे आहा पळय जेसीबी येयल्ली कटींग जाला सगळे फोटो एविडन्स ऑलरेडी तेजे कडेन आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी गेल्ले काल पयर गेले पयर गेले तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयिल्ले नोट डावन करपाक की कितलीं झाडां जोडीत. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पयलीं पावपाक जाय रे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पयलीं पावपाक जाय. 3-4 दीस तर ह्यो गोश्टी घडटा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पावता नोट डावन करपाक कितलीं झाडां मोडली दीस. आनी आमी जेन्ना तांकां सरळ सांगलें की बाबा सगळे फूल फॉरेस्ट व्होआ आनी ते पळया की कितले जागेचेर थंयसर काबार जाल्ले आहा ती अक्षरशः उजो मागीर हांवें RFO कोण तो नांव खबर ना म्हाका आय डोंट नो
RFO फोन केलो आणि RFO फोन करून सांगले बाबा रे म्हणून सांगले तुम्ही फक्त सर्वे करपाक लागून आयला काय तुम्ही ते उजो पेट्टा तो घालोवपा आयला. सो इमिजिएटली तुम्ही थंयसर फायर ब्रिगेड धाडा. तुमच्या डिपार्टमेंटाक जर फॉरेस्ट काबार जाता ते कळटा जाल्यार तुम्ही रावतले मेजून धरपाक लागून येवं ना हांगा ऑडिट करपाक. युअर रोल इज नॉट ओनली टू रिपोर्ट अँड मेक डॉक्युमेंट्स. युअर रोल इज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. इफ द फायर इज बीन पुट अप तुम्ही केन्ना ते फायर ब्रिगेडाक आपयला ना आपयला आमकां खबर ना ताच्या नंतर. पण एक गजाल क्लियर आसा की हे कंप्लीट जो जंगल आहा पळय थंयसर ओपन केल्ले आसात. आम्ही तुमकां सगळे मिडिया बाबतीन काही फोटोग्राफ्स आहा पळय ते तुमकां आमी धाडटलेच. ओके प्लस तुमकां पॉसिबल आहा जाल्यार त्या सायटीचेर तर पळयत न्ही अक्षरशा दूख दिसता. दूख एका कारणी न्हू फक्त तिका त्रास करता म्हणून न्हू. दूख एका लागून दिसता की थंयसर जी न्हंय टायप आशिल्ली न्हंय आशिल्ली तो न्हंयेच्या सायडीचे सगळं पुरयला. CRZ वायलेशन सगळे CRZ वायलेशन पुरयला. 2029 आणि ताच्या सायडीच्यान जी आहा पळय ती झाडां आहा पळय ती लासून उडयल्ली आहा. आता आमकां विचार करपाची गरज आतां थंय पळयल्या उपरांत अशें दिसता न्ही थंय पळयल्या उपरांत की हांगा सागरमाला प्रोजेक्टाच्या हितून पार्टनर आहा काय कितें जेटी बीन जावपाची व्हडली जेटी नाजाल्यार आनी कितें येवपाक अशें थंयसर दिसता. मुद्दम तुमकां सांगता रिक्वेस्ट करता मिडिया बाबांक थंयसर आमी लोकेशन सगळे शेअर करता थंयसर वचूया आनी थंय पळया अक्षरशः कंप्लीट काबार केल्ले आहा. दिस इज नथींग. एक्चुअली पळयला आमी व्हडले म्हणटा भुतानी आनी बाकीचे थंय गेल्या उपरांत कळटलें की बाबा सगळें फॉरेस्ट काबार केल्लें आहा म्हणून. ते पालोंक दिना उदो आणि ते ताका ओगी रावला आणि पाले जावन 11:30 उदो घातलो. म्हाका कोणी रस्त्यार हांवें गेले तारीख आसा म्हणून जाल्यार म्हाका कोणी फोन मारला आगो अशें तुज्या भाट्याक उदो पेट्टा असं म्हणून हांव मागीर तशेंच गाडी थंय दवरली आनी पळयताच गाडी न्हिले जाल्यार तेंच्यांनी पालो आमी पाले 11:30 करून उदो घालता हेज्या व्हडल्या रानांक. सगळे काजी आणि भिन्ना 1000 भिन्नाचे रोपे सारखे सगळे तरेतरेची झाडां काडना चुडना सगळीं फळां झाडां मेळटा आनी त्याच्या वखदाची मंडल्यान सुद्दां हांव सारके कडेन ताचे वखद लावन तसलीं सुद्दां झाडां डायबिटीची झाडां गांठीचे वखद अशें सगळे म्हणजे 25 तरी झाडां अशी वखदाची म्हजी आसा आनी ते हांव शिकलेलो आसा प्रायवेट म्हज्या आजे कडल्यान. आनी ती सुद्दां सगळीं झाडां कांय करून जायो दिसाक 1000 मेळटाल्यो त्यो तरेतरेच्या अनन सगळ्यो झाडां 30 झाडां तरेतरेची एक कितें दवरूंक लागता काय ना ही दुकां जी आहा पळय CM प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता ही बहुजन समाजाची दुकां जी आहा पळय आनी ST समाजाची दुकां आहा पळय ती भोगची पडटली हा. सगळ्यांत पयलीं आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचो स्लोगन हिंदू खत्रे में आय म्हणटा. आता ही बायल जी आतां रडटा तुमी हेजेतून कळोंक शकता हिंदू खत्रे में खरोखरच भारतीय जनता पार्टी सरकारान आसा. कित्याक लागून सरकार तो आयज जो म्हणटा आमकां टेनन्सी केसी त्यो डिक्लेरेशन ते बेगीन करता म्हणटा. आज पासून आमी कॉन्टेस्टान घातला आयज यो फाल्यां यो परवा यो आनी सॅटर्डे आमकां कोर्ट दवरलेलो आहा गव्हर्मेंटान. पूण आयज सॅटर्डे कोर्ट आसून जर आमची केसीचें डिक्लेरेशन बेगीन जर जायना तर आमी कितें करपाचें. पूण आयज हे बायलेन जे आमकां सांगलां आमची भयण जी आसा ती सांगता कितें खबर आसा ह्या सरकारान आयज तुमी पळयता आसतलें की 80% जमीन जी आसा ऑल ओव्हर गोवा ही टेनंटेड लँड आसा. आयज पासून भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तो आज प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा सर खंयचोच टेनंट खंयचोच म्हणटा आज सुखी म्हणटा तो ना. कित्याक लागून हालीं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान इलिगल घरां जी आहा ही स्ट्रक्चर मोडपाचो प्रयत्न केला आनी भितर जे आमचे टेनंट आसात कोण गुणकार जे आसा आदी पासून त्यांच्या जमिनीचेर जे आज आमची भयण जी आसा ही जमीन तेंच्यांनी राखलेली आसा. आयज तांकां दिसता फक्त जमीन व्हडल्यो जमिनी दिसता ती कोणी राखल्यो तर आमचे मुणकार जे आसात तेंच्यांनी आज जमीन भाटकाराची राखली. कित्याक भाटकारा कडेन जमीन कशी येयली हे तुमकां खबर आसा आनी भाटकारान आयज जमीन आपल्या नांवार कशी हाडली ही खूब कडेन तुमकां खबर आसतली. पूण आयज हे बायले आयज जे भयणीचे आयज दुख्ख जाल्लेले आसा फोन केल्यार तिका इतले त्रास करता रस्त्यार वयता आसतना मारतात. ती जी शेत लायलेले शेत तेंच्यांनी मोसून उडयली झाडां कापून उडयली. जे झाडाचेर तिका उत्पन्न जे मेळटाली ती झाडां सुद्दां कापली. भितर झाडां केळी आसली टी वूड आसली अननस आसले जॅक फ्रूट आसली ही सगळे उत्पन्न येणारी झाडां हेंच्यांनी मुळा पासून काडून उडयली. ताका लागून हेचेर आमी आतां विचार करताले कितें करपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज आमी प्रश्न करता तांकां आयज जे तुमी जे म्हणटाय तो आयज कोण तरी XYZ बिल्डर खंयसून तरी येयला आनी बिचोली सायडीक तेणी आयज तो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग तोंडा समोर तो आयज काल जो ताका रिजायन करून घेतलेलो आहा काल तो हेंच्यांनी ज्यो भानगडी करून दवरलेल्यो आसात. कित्याक ह्या सरकारान ज्यो जमिनी ज्यो आसा एग्रीकल्चर लँड जी आसा कंप्लीट कन्वर्शन केल्लेली आसा आनी हे भायरसून जे लोक येतात आयज
मुख्यमंत्री गोंयचो आयज दिल्ली कित्याक लागून वयता तुम्ही हेजेर समजून घेवंक जाय कित्याक उजो लागता तुम्ही खबर आसा ऑटोमॅटिक सूर्य काय वयरसून सकयल देवाना रातचो उजो लागता दिसाचो उजो लागता म्हणजे सूर्य सकयल देंवता पण तुमकां खबर आसतली फाटल्या दिसांनी बॉम्बे सुद्धा एका ईडी कार्यालयाक सुद्धा उजो लागलेलो आसा आयज हे बायलेच्या एका झाडाक सुद्धा ते मुळा पासून उजो घातलेलो आसा हेचेरसून तुम्ही समजपाची भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज जे कितें चालू आसा हे खरोखरच गोर गरीब जी जनता जी आसा आमी टेनंट जे म्हणटात ती बायल रडटा पळय ती आतां पळय कशी आसा ती हेजेरसून तुम्ही समजून घेवंक जाय ही बायल कशी सरकारान झगडटा ही जर खंयच्या मामलेदार ऑफिसान कलेक्टर ऑफिसान पुलिसान समोर ही बायल जर गेली पुलीस तिका एक्सेप्ट करतले पुलीस म्हणटा तूं वच म्हणटले कित्याक लागून म्हणटले तिचे कडेन 50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा हे जमिनीचो व्हॅल्यू आज मार्केट व्हॅल्यू कितें आसा तुमकां खबर आसतली ह्या जमिनीचेर ह्या लोकांचो दोळ कित्याक लागून हेतून कुळा लागलेली आहा मुंडकाड म्हणून लागलेले आसा तांकां खंयसून जिते मारून किंवा आनी कितें करून जर सरकाराचे प्रयत्न चालू जर आसा तर आमी हे सगळे भाव जे आमचे भयणी जे एकठांय जाल्लेले आसा हे कदापीच आनी केन्नाच आमी सहन करून घेवचे ना कित्याक ह्या सरकारान आमी पळयता फक्त श्रीमंत लोक श्रीमंत जायत गेलेले आहात गरीब जे मिडल क्लास लोक आहात ते गरीब झालेले आणि गरीब या जमनीचे पोराक गेलेले आसा हेजेरसून भारतीय जनता पार्टी सरकार जे म्हणतात आज हिंदू खत्रे में जर आयज म्हणटा तर खरोखर ही भयण आमची आयज जी आसा न्हू खरोखर खत्रे में आसा अशें तरी आमकां दिसता पूण आयज जे सरकारान जे आयज खंय खंय वयतात सरकार रस्त्यार देंवतात काल कितें जालें रस्त्यार देंवतात पूण असल्या लोकां फाटल्यान लोक कित्याक लागून रावना हे आमदार मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आयज जर खंय जर आहा जर कोणाचें जर काम करूंक ना जाल्यार तेंचे ते बेगीन जशें फायली काडटा कुशीन दवरतात पूण आयज सरकारा कडेन मागता हे भयणीक जर कितें जालें आनी कोणी प्रयत्न केले जाल्यार मिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आनी मिस्टर प्रमोद सावंत जबाबदार आसतलो म्हणून हांव सांगता थँक्यू म्हजें नांव शंकर बोळजी आनी आयज हांव वासंतीक हांव आयज सपोर्ट करपाक येयलो कित्याक तर ती आझाद मैदानाचेर 2 दीस प्रोटेस्टाक बसलेली आनी कित्याक प्रोटेस्टाक बसलेली ती सगळ्यांक खबर आसा तेची प्रॉपर्टी जी आहा ती हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला आतां सगळ्यान पयलीं हांव विचारपाक सोदतां जे आमचे समाजाचे संघटना म्हणून तुमी जे तयार करतात न्हू ते संघटना आयज खंय आसा आयज ही हिंदू पिडीत बायल कितें एक एसटी समाजाची बायल ती कितें सो हांव तिका एसटी समाजाचीच म्हणून हें करिना आयज न्याय खंयच्याच समाजाच्या बायलांक मेळना सिद्धी नायकाक सुद्दां न्याय मेळोंक ना सो आयज जे तुमी सगळे संघटना करून बसल्यात न्हू ते सगळे पॉलिटिकली मोटिवेटेड संघटना हे मागीर तशें जाल्यार हे इंडिव्हिज्युअल बायलांक नाल्यार कोणी पिडीत खंयची फॅमिली आहा तांकां न्याय कोण दितलो संघटना तुमची कसल्या फायद्याची एक समाजाचे 16, 17, 18 संघटना आसा जाल्यार ते संघटना केन्ना उबे रावतले ह्या लोकां बरोबर पिडीत लोकां बरोबर केन्ना उबे रावतले आयज तांकां एक्टिविस्टां कडेन येवचें पडटा कित्याक सरकार तेंचे आयकना म्हणून आयज तेंचे मामलेदार आयकना डेप्युटी कलेक्टर आयकना कलेक्टर आयकना पुलीस आयकना आनी पुलीस जे आयकना न्हू ते आमी डेली पळयता आमी पेडणे पळयले सगळे कडेन पळयले आमी कितें आयज कितें चल्लां तें हे प्रमोद सावंताचे बीजेपीचे प्रशासन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आयज गरिबांक काबार करपाक उठला हांव तिच्या घरा कडेन गेल्लो बिचोले आनी तिच्या घरा कडेन वचोन जर हांवें पळयलें न्हू जाल्यार तिच्या प्रॉपर्टीन झाडां सगळीं मारून उडयले सायले 50 सुमार हुमटून काडले आनी थंय माती घालून लेवल केले प्रूफ सुद्दां मेळचो ना तुमकां सायले आसले म्हणून थंयसर CRZ व्हायोलेशन केला न्हंयेन माती घालून पुरून उडयले मँग्रुव्स कट केले हेचेर दखल सरकार घेवचो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दखल घेशीन दिसना हेचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट न्हिदले विश्वजीत राणेक विचारता तूं जो आयज म्हणटा की आपूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे डेव्हलपमेंट केलें ते डेव्हलपमेंट केलें पयर जो बिबटो मेला तेच्या पोटान 3 पिलां आसलेली कितें ब्लॅक पॅन्थर परत तो बिबट्याक तुमकां साल्वार करूंक जावना हे तुजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी तुजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची झाडां दिसा दोवळे येवन कापून वयतात आनी कोण एक्शन घेयना कित्याक ती बायल गरीब म्हणून आनी एक सांगता सगळ्या गोंयकारांनी आयका तिचे कडेन एक बांय आहा त्या भाटान आनी त्या बांयचें उदक ती पिता आनी त्या बांयन कितें तरी कॅमिकल घालून ती बांय दूषित करून उडयलेली आहा तिका उदीक सुद्दां पिवपाक मेळना ही आयची भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराची परिस्थिती आनी हे तुमचें प्रशासन एका बांयन कॅमिकल घालून उदक पिड्ड्या केला पिवपाचें कितें हे तुजें सरकार रे प्रमोद सावंत तूं स्टेजीचेर उबो रावता आनी गोड गोड बरी भाशणां दिता कितें रे रुचीची भाशणां सारकी आनी लोक ती आयकता आनी ताळये मारता कितें रे ताळये कित्याचेर मारता आयज आमचे घट्टाण निसांडण जाता तेचेर ताळये मारतात हे लोक आयज परिस्थिती आयज सामान्य मनशाची जेचे कडेन गरीबा कडेनची प्रॉपर्टी आहा न्हू ती हडप करपाक आयज खंयच्याय लेवलाचेर वयता अरे बाउन्सर घालतात मरे तुमी बाउन्सर घालून लोकांच्या प्रॉपर्टी हडप करतात
ही परिस्थिती आणि आज प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर हा वो एक्शन घेवपाक शकना एक्शन घेवंक शकना कित्याक तर हो कसिनो लॉबी बिल्डर लॉबी मायग्रंट बिल्डर लॉबी ह्या सगळ्यांक सपोर्ट करता हो आणि आज आमच्या गरिबांक काबार करपाक उठला म्हाका एक सांग प्रमोद सावंत घरा कडेन बस पेपर घे आणि मेच कितले प्रोटेस्ट जाले आझाद मैदानाच्या तुझ्या कॅन्युवरान ह्या 100 वर्सांत कितले प्रोटेस्ट जाले ते आणि कुणी केले ते मेच आज सामान्य मनशाक आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाचें पडटा कित्याक तुजी जी डिपार्टमेंट ती सारकी चलना विश्वजीत राणेची डिपार्टमेंट सारकी चलना रोहन खंवटेची डिपार्टमेंट सारकी चलना वच आनी पळय मोर्चे थंयसर कितें केला बिचाचेर सेंट दिवन सुद्दां काबार करून सोडले आज खरी सत्य परिस्थिती लोकांक जाणून घेवपाक जाय न्हू गांवांनी वचा वाळपय 70 भितरी वचा शहर जावपाच्या वाटेचेर आसात ते गांव आणि आयज जे बिबटे गोंयरे भायर सरतात रस्त्याचेर ते हेंच्या कर्मा खातीर भायर सरतात यांच्या कर्मा खातीर भायर सरतात तांकां आयज जंगल उरवना थंयसर जंगल हेंच्यांनी कापून करून सगळ्यांनी आयज बिल्डर लॉबीन आपले प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न केला ह्या बायलेच्या प्रॉपर्टीन तेच चल्ला ह्या बायलेच्या प्रॉपर्टीन तेका तेको न्हंय आहा आणि थंय ते आतां जेटी करतले आणि ते जेटीची कनेक्टिविटी डायरेक्ट बोटीनसून पणजे डायरेक्ट तो जो ओनर आहा तो जेटीन ते बोटीन बसतलो आणि पणजे कसिनो खेळपाक येतलो आयज जी कनेक्टिविटी आहा न्हू ही कसिनो लॉबी खातीर पोल लॉबी खातीर बिल्डर लॉबी हे सरकार सपोर्ट करता आणि सामान्य गोंयकारांक आमचे सामान्य गोंयकारांक रस्त्यार येवन बॉब मारपाक लायता हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आमकां 2027 उडोवचे पडटले म्हणल्यार उडोवचे पडटले नाजाल्यार हे गोंयकारांक काबार करतले आणि जे समाजाचे ठेकेदार आहा तांकां सांगता तुमकां जर कापासता जाला न्हू जाल्यार हांकां सपोर्ट करा समाज जे घेवन बसल्यात ते कितें रे कळ्ळें तुका सो हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता मातशी जाणीव करून घ्या आयज तिचेर येयला फाल्यां आमचेर येतले कोणूच सेफ ना देव बरें करूं आणि एक सांगता आता आम्ही उलयले बरें हेच्या उलयल्या उपरांत जितले आमदार जे आसा न्हू तांकां हांव उलो करून सांगता तुमकां कापासता जर आहात तुम्ही स्टेटमेंट दियात तुम्ही जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे सायडीक बसलेले आहा न्हू तांकां फुडें काडटात आणि आमच्या अगेन्स्ट उलोवपाक सांगता न्हू तुमकां आमदारांक जितले बीजेपीचे आहात तुमकां कापासता जर आहा जाल्यार तुमी आमचेर उलोवन दाखयात नाल्यार आमी तुमचे उलयता स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता तुमकां येयल्ले दिसा भिवपाची गरज ना तर म्हणटा न्हू आयची लयराईची जात्रा लयरा आई तुजे कडेन मागता हांव ह्या सरकाराक मुद्दी घालात या सरकाराक तुम्ही शिकायात उजो म्हणजे कितें दाखयात लोकांच्या घरांक उजो घालून तुम्ही दाखयता आमकां येयल्ले दिसा उजो खंयसून उजो भेटता रे लयराई देवीची आयज जात्रा आयज होमकाण आसा देवी लयराई तुजे कडेन मागता ही तुजी भयणूच कशी ह्या हेच्या फुडें जितले आमदार कापासतात ते बीजेपीचे आयज तुमकां उलो करून सांगता कापासतात तुम्ही फुडें सरात आणि आमच्या विरुद्ध उलोवन दाखयात जाल्यार तुमचे जे कितें आसा न्हू ते गोंयचे जनते समोर हाडून दवरता आमी इल्ले फाटी तुमकां तेच सांगता आणि इल्ले फाटी आदले मनीस रस्त्यार काडटात काल आमी खंय तरी गेल्ले मोर्जे गेल्ले आणि त्या गांवांतल्या एका आमदारान थंयसरल्या मोर्जेच्या आमदार मांद्र्याच्या आमदारान थंयसर दुसऱ्या फुडें काडटा आणि कोण तरी येयल्ले म्हणटा अरे जी दारोळकर तुका उलो करून सांगता हांव तुका कापासता जर आहा तू उलोवन दाखय जाल्यार तुजे जमिनी सरकाराचे विकताय ते कोणाचे विकताय बापायचे विकताय तुका हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जमिनी हे आमदार भायल्या भायर विकता आणि तेजे आसतना ह्या एसआयटी व्हडले ऑफिसर जे आहा न्हू तेंचेर एक्शन घेना आम्ही तुमकां स्पष्टपणे सांगता ह्या गोर गरिबांची जनतेची जमीन जी आसा आज्या पणज्यांनी आम्ही सांबाळून दवरलेली आहा ते भुरग्या बाळांक दवरलेली आसा भाटकाराक सांबाळपाक सांगना म्हणून आम्ही आमचे बारीक लोक तुमकां जमीन सांबाळून दवरलेली आसा मरे तेंची जमीन तुमचें नांव येयल्ले दिसा आयज येवप फाल्यां येवप येयल्ले दिसा तारीख पे तारीख म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुमकां पगार मेळटा पूण प्रत्येक केसी फाटल्यान आमचो 1000-1500 एडवोकेटांक दिवचो पडटा कामा कश्टाचो पयसो आज काजी जायना तुमकां सांगता हांव काजी पिकलेले ना आंबे पिकलेले ना काजी ह्या दिसाक कितलो पयशे मेळटात रे ते पयशे एकठांय करपाचे आमी लोकांक एडवोकेटाक दिवपाचे येयल्ले दिसा आमी अशेंच करपाचे रे तुम्ही विचार करात मरे 5 किलो तांदूळ दितात तुमकां जे म्हणटात असल्या सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकारचे भ्रष्ट सरकार आमी निषेध करता